देवाका दिवन मीस पिटयता मार्सेलिन डायस सोंपलेल्या मॅक्लीस डायस हाच्या आत्म्याक मीस पिटयता गॉडविन फुटाडो आनी ताची फामील बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नामी आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक बोट तुमचे सवे आसूं हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचें दूख धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या बसत घेवन सदां तकवार भुरगे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणू म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां शासनाच्या जिविताक पावोवन सोम्या काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोम्या काकूट कर प्रार्थना. देवा आमच्या मोगाल बापा पास्काच्या गुटान वांटो घेतलेल्या सोंपता तसलें आमचें जिवीत जावचें कर आनी संतोशान आमी समोरता त्या गुटा वरवीं आमकां निरंतरी तुजी राखण आनी सोडवण फावो जावं दी. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनान. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचो. आपल्या मदल्या थोड्या मनशांक वेंचून काडून आनी पावलो आनी बार्नबासा सांगाती अंत्योकेक धाडून दोन दुतांनी आनी जाणट्यांनी आख्खे पवित्र सभे बरोबर थाराव घेतलो. जुदास आड नांवान बार्सबास आनी सिलास हांकां तांणी वेंचून काडले. हे बाबा मदें म्हत्वाचे मनीस आसले. तांचे कडेन ही चीट तांणी बरोवन धाडली. दोन दूत आनी जाणटे तुमचे भाव अंत्योके सिरियेन आनी सिलिसियेन विदेशा मदली आमची भावा भयण जाल्यान तुमकां हो मान करता. आमचे मदल्या थोड्या भावांनी आपले शिकवणेन तुमकां घुसपायली आनी तुमची मनां उचांबळ केली म्हूण आमी आयकलां. अशें करूंक तांकां आमची कसलीच रोजा नासली. देखून आमी एक सभा आपयली आनी आमच्या सुम्याच्या क्रिस्ताच्या नांवान आपलो जीव संकटांत घालूंक फाटीं सरूंक ना त्या आमच्या भोवमोगाच्या बार्नबासा आनी पावलो बरोबर आमचे मदल्या थोड्यांक वेंचून काडून तुमचेशी धाडून आमी सगल्यांनी थारायलें. म्हणटच हांचे बरोबर जुदासाक आनी सिलासाक आमी तुमचेशी धाडटा. हे चिटीर आमी बरयलां तेंच ते तुमकां तोंडान सांगतले. ह्या गरजेच्या कायद्या बरोबर आनीक कसलेंच वचोन तुमचेर घालिना जावं पवित्र आत्म्यान आनी आमी थिरायलां कुड्ड्या देवांक भेटोवन गोश्टायलोल्या जेवण तुमी जेवचें न्हय. रोगोत आनी गोमटी पिडून मारलोले मनजातीचें मांस खावचें न्हय. पोजणपण पयस करचें. ह्या वस्तूंक फाट केल्यार तुमी बरें जिवीत जियेतल्यात. नोमान ते भायर सरून अंत्योकेक गेले आनी हांगा बाबात्याची सगळी सभा आपोवन तांणी ती चीट दिली. सभेन ती वाचली आनी हे चिटी वरवीं
आपणाक गोठाय मेळ्ळी म्हूण खुशाल जाली. देवाचें उतर. देवाचे वळखार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. पोरजा मोदें दुनिया तुका वाखाणटल्या. परतून एकदां म्हणुया. पोरजा मोदें दुनिया तुका वाखाणटल्या. म्हजें काळीज तयार जालां देवा. होय, काळीज म्हजें तयार आसा. तुज्या मानाक गायना करतलो. स्तोत्रां गितां रचतलो. ओतम्या म्हज्या जागो जा. किनोरे सितारा जाय जागी. फांट्याक करता जागी. जबाब. पोरजा मोदें दुनिया तुका वाखाणटल्या. पोरजा मोदें दुनिया तुका वाखाणटलो. राष्ट्रा मोदें तुजें किर्तन करतलो. कित्याक मोडबायक लोवंच तुजो मोग. तुका पर्यंत सोडटा तुजें विस्वाशीपण. उंच मोडबा वयर तुजें दर्शन दी देवा. सगळे पृथ्वीर फांकोय तुजी महिमा. जबाब. पोरजा मोदें दुनिया तुका वाखाणटल्या. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. जेजू म्हणटा, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. कित्याक म्हज्या बापाक कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सुवामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळ्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, म्हजी आज्ञा ही. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना. हांव फरमायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकोर म्हणचो ना, कित्याक आपलो धनी कितें करता तें चाकोर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात. ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचीं आनी फळां दिवचीं, तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हजें नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां एकामेकाचो मोग करप. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोकांनी तुका क्रिस्ता. मोगाल भयणी बाबांनो, जेन्ना आमी ल्हान भुरगीं आसल्यो सांजच्या वेळार सगळे गांवचे ल्हान भुरगे एकठांय जाताले आनी फुटबॉल खेळटाले. ताचे कडेन बॉल आसलो तो टीम करता आनी सगळे बरे पळय प्लेयर्स आसात तो आपले सायडीन घेतालो आनी दुसरे म्हजे भाशेन एक दुसरी टीम आसताली आनी मदीं करून ते जिखताले आनी आमी शेणटाल्यो, पूण केन्नाय आमी जिखताल्यो. हे वरवीं सगळे एकदम खूश आसा, खुशाल आसा. मदीं करून सांजच्या वेळार मोगान हो खेळ खेळून आनी मागीर सगळो खेळ जाल्या उपरांत उमेदीन घरा वचोंक आनी दुसऱ्या दिसा रावोंक परत हो खेळ खेळपाक. मोगाल दिसांनी जेजूनय एक टीम काडलेली, आपल्या शिसांची टीम. आनी हे टिमीन सगळे वेगवेगळे आसले. कांय जाण शिकलेले, कांय जाण ना. हे परी ही टीम जेजूची ताचें काम फुडें व्हरतली मागीर जेजू गेल्या उपरांत. आनी पवित्र आत्म्यान भरून ते जेजूचें उतर करतले. आयज आमकां विचारुया, आमी जे जेजूचे टिमीन आसा आमी आमचो वावर करता काय फुडेक आमी निराशी जाता. कांय फावटी धर्म परगटणेचो वावर
व जी येताना आमच्या फामिलीनी शेजाऱ्या मदें सगळें बरे भाशेन जायना. भुरग्या भाशेन आमी कांय फावटी झगडटा, ल्हान ल्हान वस्तूंचेर रागार जाता, कांय फावटी उलय नासतना रावता. पूण जेजू आयज आमकां म्हणटा, हांव तुमकां एक नवी आज्ञा दितां. जसो हांवें तुमचो मोग केला, तुमी एकामेकाचो मोग करात. हे वरवीं आयचो हो जुवांवाचो 15वो हावेसवर आमी जेजूच्या मोगा विशीं निमाणी ताची उतरां आयकतले. आनी एक बरी ओळ आहा आयच्या शुभ वर्तमानान, जेन्ना जेजू म्हणटा, जेन्ना एक मनीस दुसऱ्या मनशाक आपलो जीव दिवंक तयार आसा, हाचे उन व्हडलो मोग ना. मोगा दिसता न्हू, सदांच एकामेकाक सांगता झगडो नासतना, रागार जायनासतना रावन घडयेक आगोड. पूण हो राग आमी दवरिना, कित्याक आमी सगळीं जेजूचेर इमान आसा. जरी तर आमकां ह्या जिवितान खुशालकाय आसूंक जाय, एकटीमीन आसूंक जाय, आमी एकामेकाक सांगात दिवन, फाटलें विसरून, एकामेकाक भोगसून आमी फुडें वचूंक जाय. नाजाल्यार आमच्या जिवितान केन्नाच खुशालकाय आसची. ल्हान भुरग्यां भाशेन आमी शिकुया एकामेका मदें खुशालकाय वाडोवप. जाणा आमी गरजेचें ह्या मनशाची म्हाकाय गरज पडटली केन्ना नाजाल्यार केन्ना. तरी तर हांव रागान रावतां, दुस्मानकायेन रावतां, हांव खरो क्रिस्तांव न्हय. अदीक करून शेजाऱ्या मदें मोग आनी मोयपास आसूं, फामिली मदें, भावां मदें मोग आसूं. आयज आमी जेजू कडेन कृपा बोल आमची वसत मागुया. आमेन. सरेस्परा देवा, सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दीन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो तुका आमकां पळयता. प्रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या ससनान देवाक सोय. सरेस्परा देवा, सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दीन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो तुका पळयता. दाक वाडयन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां मीठ पिवून जातलो. सरेस्परा देवा, लांबीक मनान आनी पाखांची दूख करून आमी तुका बलिदान भेटयता. तें तुका मानता तशें सांग. म्हज्या फाट्यापणान म्हाका धुवन काड. सरेस्परान सगळें म्हज्या पाखांक म्हज्या भावा भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण नाका. हे तुजें आतां हें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिनी आमच्या नाट्य पवित्र विचारपाक सरेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदांच समर्पिल्लीं बलिदान जावंक दिली. आमी मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी. सरेस्पर तुमचे सगळें आसूं. आमची काल जावं भावया. आमी ती सरेस्पराताय वाच. सरेस्परा आमच्या देवाक दिन वासूं. अशें आमी करून खावप. सरेस्परा पवित्र बापा, सर्व फाल्यां आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम कला तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाशान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. सासकाच्या जिविताक जल्मलेली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावडत्यांक उगडलीं दारां सर्गींची. आमा पातक्यांक ताच्या मरणान मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान सगळ्यांक नवें जिवीत जाता. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासला सगळो संवसार आनी सर्गींचो सोद दोलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गींतल्यान सोय सोय. सरेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. सर्गींतल्यान सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोय.
तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं की आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन पोस्ट मरण ससूंपेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी उठलो हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तेच परीन जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी उठली तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें बारोवतात हें म्हज्या उगडासाक भारताचो पयलो भोग पळोवया सुम्या जेजू तुजें मरण आमी समरता तुजें पुनर्जिवंतपण आमी पळपडटा तुज्या येण्याक आमी अंतयता बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाक फिलिप नेरी फेरांव आमच्या दोनी बापाक आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका आत्रिकी मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो परवसो धरून दिल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजें परजडीत मुखामण करून फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिचो पती भाग्यम जोसे भाग्यम दोन जाता आनी सर्वकालीन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटोवली तांच्या संगता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू काय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ले प्रार्थना बीळ घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता आमचो दीस पडो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां कांयन पडून दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार सरस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंदराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पोरगी आनी महिमा तुजीच आसच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भारताचेर दीश घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळ्यां आसूं तुमचे सगळ्यां एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे श्री संसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर देवाचे श्री संसाराचे पाप कातले आमची काकूट कर देवाचे श्री संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी हो जेजू देवाची शेली संसाराचें पाप काडटा ती शेलयाच्या जेवणान
पयल्यान ती आमी सगळीं सुखां सुम्या प्रेमाचे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या हाताच उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिविताक आमकां सांग प्रार्थना प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मांस रगत घेतलां ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलां ह्या पसना वरवीं आमची काळजां प्रिती मोगान वाडय खालतेपणी हें आमी खालतेपणी तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सरेस्पोत तुमचे सगळ्यां आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा